Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार येवकार. गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार. सविस्तर खबराआधी हेडलाईन्स. 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या आवयांक कोमॉर्बिडिटी आशिल्ले 18 ते 44 वर्सांच्या तरणाट्यांक पयली वाशिनां दियात. एक्सपर्ट कमिटीची टास्क फोर्साक सुचोवणी. ब्लॅक फंगसाचेर उपाय करूंक राज्याची चल्ल्या तयारी. आनीक एक केस. जीएमसीचो डीन म्हणटा 2000 इंजेक्शनां मागयल्यात. दुसरे वटेन कोविड बळींचो आंकडो हाता भायरूच. आनीक 39 गेले. सरकाराक गोंया भायल्यांचे चड पडला. थळाव्याक वाशिनाच मेळनात. वाशिनांचे मिसमॅनेजमेंट. विजयाची मडगांव हेल्थ सेंटरात धडक. विजय म्हणटा वेर्ण्याच्या कामगारांक वेर्णा वाशिनां दियात. सांताक्रूज शेल्टर होमातल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात शेल्टर होमाचो संचालक प्रिन्स एरॉन गोल्डन 3 सप्तकां उपरांत लागलो पुलिसांच्या हाताक. मडगांवां उखल्लो 3 दीस पुलीस कस्टडी. गोंयांत फुडले 5 दीस पावस. आयतार सोमार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडशे कडेन उटंगार. मंगळार बुधवार पावस धरतलो नेट. नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्हय म्हण शिटकावणी. आनी बेळगांवां शेनवारच्यान कडक लॉकडावन चालू. बेळगांवच्यान येवपी भाजी फळां गोंयांत बद्द मंगळाराच. कर्नाटक सरकारान लॉकडावन वाडयलो 7 जून मेरेन. दोन वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या आवयांक आनी कोमॉर्बिडिटी आशिल्ल्या 18 ते 44 वर्सांच्या तरणाट्यांक पयली वाशिनां दियात म्हण कोविड एक्सपर्ट कमिटीची टास्क फोर्साक सुचोवणी. कोविडाच्या दुसऱ्या ल्हारेचो अणभव घेतले उपरांत गोंय सरकारान तिसऱ्या ल्हाराचेर उपाय काडूंक नेटान काम सुरू केलां. शेनवारा एक्सपर्ट कमिटीची जीएमसीत बसका जाली. इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रीटमेंटाचेर कमिटीन सुचोवणे केल्यात. 18 वर्सां सकल भुरग्यांचे कोविड जाल्ले प्रमाण मातशें वाडत चल्लां. सिंगल डिजीट आशिल्ले 8-9% ते आतां 11-12% पावलां. सेम इज द पॅटर्न ऑल ओवर इंडिया. इवन ऑल ओवर इंडिया अंडर 20 years comprise 12% ऑफ ऑल कन्फर्म कोविड केसीस एज ऑफ नाव. सो आज आमच्या कमिटीन डॉक्टर्स फ्रॉम जीएमसी, डॉक्टर्स फ्रॉम IAP, under chairmanship of our dean at directions of honorable CM and HM, we met and discussed various issues. Most important is infrastructure requirement. आम्ही assessment केले की साधारण ऑल ओव्हर गोवा 101 न्यूनेटल ICU युनिट्स आसा. ही वखदां एडल्ट्साक वापरतात. रेमडेसिवीर, फेविपिरावीर आनी ते टॉसिलिझुमॅब ते भुरग्यांक वापरपाक मेळना. इवन आयवरमॅक्टीन, डॉक्सिसायक्लीन तांकां वापरपाक मेळना. सो भुरग्यांचो ट्रिटमेंट वेगळो आसा. जे आवय आसा जांची भुरगीं 2 वर्सां परस ल्हान आसा तांचे बर्थ सर्टिफिकेटचेर आमकां कळटलें. दे आर लॅक्टेटिंग मदर्स. तांकां प्रायोरिटीज कन्सिडर करचें म्हणून इन द 18 to 44 एज ग्रूप. कित्याक तांचे पासून भुरग्याक जावं येना. आनी दुसरें 18 to 44 भितरूय बी थोड्यांक डायबिटीज आसा, अल्कोहॉलीक लिवर डिजीज आसा, रिनल फेलियर आसा, हार्ट डिजीज आसा. तांकांय बी कोविडाचे कॉम्प्लिकेशन चड जावंक शकता. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस की 2 ग्रुपाक तुम्ही वॅक्सिनेशन प्रायोरिटीचेच दिवचें. तांचेर जर भर दिलो वॅक्सिन दिवपाक जाल्यार डेथ रेट आनी देंवतली. We know that COVID also can manifest with other symptomatology, like even diarrhea, vomiting. They can come with rash. They can come with some skin lesions. So, any child that is sick with all these things should really approach the doctors. We have made a few recommendations and suggestions how to ramp it up. Secondly, we have made particular focus on home monitoring,
where that is going to be the crux of the management of all children if and when the wave, or even if despite the wave, whatever situation is there, it is the age group where home monitoring becomes very important. Third wave mostly predicted by epidemiologists is in month of September. September. Any recommendation for any reopening of the schools? This is prediction, huh? This is, don't take it as a final. ब्लॅक फंगसाचेर उपाय म्हण राज्यात सुमार 2000 लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शनांची ऑर्डर दिल्या. केंद्राकडच्यान आतां मेरेन 100 इंजेक्शनां मेळ्ळ्यात आनीक 50 येतली. मजगती ब्लॅक फंगसाची आनीक एक केस आयल्या म्हण जीएमसीचो डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकार उलयलो. गोंयांत कोविड बळींचो आंकडो आटापा येना आनीक 39 सोंपले. 1647 नव्या दुयेंती, पॉझिटिव्हिटी रेट 36% लागीं. ब्लॅक फंगसाचेर उपाय करपा खातीर राज्यांत पावलां उखल्ल्यात. गोंयांत ब्लॅक फंगसाची आनीक एक केस मेळ्ळ्या. Now, right now 7. We got one more referred from private hospital. So now 7 patients are Yeah. taking. Great. And sir, any for amphotericin B, private hospital? Yeah. See, the central government has allocated us 100 yesterday. We already placed a purchase order. Today I got one more letter asking that we will get another 50 allocation. We have already asked for 2000, and I think over a period we will get this required stock. Now the amphotericin, this is liposomal. Liposomal is a separate kind of amphotericin B. This is allocated now through the central quota. Nobody can buy it and keep. Understood? No? So you have placed order for 2000? 2000 also. Our central pharmacy has placed an order for 2000, and we all liposomal amphotericin B. And then we have identified a separate ward now for black fungus patient, and we'll keep all these patients there. Patients were undergone that surgery endoscopy. Yeah, They are not recovering. they are doing well. They are doing well. Next time I'll keep my ENT specialist who is treating them so that you can get the information. फाटल्या 24 वरांत कोविडाचे आनीक 39 बळी. जीएमसीत 19, दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्टांत 15 जाण सोंपले. बळींचो आंकडो 2341. 4581 जाणांचो रिपोर्ट आयिल्लो. पॉझिटिव्हिटी रेट 36% लागीं. गोंयांतलो कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1.5 लाखाक तेंकलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेर्णा फार्मा कंपनींनी काम करपी लोक मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटरांत कोविड वाशिनां घेतात. थळाव्यांक मात वाट पळयत बसचें पडटा म्हण गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान सरकाराचो फोग काडलो. फार्मा कंपनींनी काम करपी फ्रंटलायन वर्कर आसात खरे, मात वेर्णा काम करतात तांकां वेर्णाच वाशिनां दिवची. सरकाराक गोंया भायल्या लोकांचें चड पडलां म्हणूनय विजयान टोमणो मारलो. ताणें हेल्थ सेंटरांत वचून परिस्थिती पळयली. फार्मा कंपनीचे कामगार थंय वाशिनांक लायनीक उबे. फ्रंटलाईन जे कोण आसा म्हणल्यार लुपीन कंपनी वा सिप्लाक काम करता तांकां फ्रंटलायन वॉरियर्स म्हणून डिक्लेअर केले म्हणून आमकां कांयच आक्षेप ना, करूनय नाका. तांचे वॅक्सिनेशन सेंटर वेर्णा व्हरा म्हणा. वेर्णेचे लोक हांगा आयले आनी फातोर्डेचे लोकूच ना हांगा कशें. आनी फातोर्डेच्या नागरिकांक थंय हाजेर गेले जाल्यार 2 मिनटांत स्लॉट बदले म्हणटात. स्थानीक मनशाक स्लॉट मेळटा 18 to 44. बरें हे त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी सांगिल्लें, ऑफर केल्लें आमचे गोंयकार गोंय घेया म्हणून. आमचे कावन्सिलर इतले जाण आहा ते काम करूंक तयार आहा. तांचे वोटर पयरूच ते इलेक्शनाक लोकांच्या घरा गेल्ले आहा. सो आज आमी आयल्या ऑफरींग द गव्हर्मेंट की आमकां दियात वॅक्सिनेशन सेंटर. आमी आमच्या लोकांक मारता, तांकां वेर्णा मारुनी बरा. वेर्णेचे लोक सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रमोद सावंताक फकत ते 5000 फार्मा सेक्टरान जे लोक काम करतात तांचे चड पडला अशें जालें. 15 लाख गोंयकारांचे पडूंक ना. 15 लाख गोंयकारांक पयले प्रायोरिटी मेळपाक जाय, प्राधान्य मेळपाक जाय स्थानीक मनशाक. आनी जे म्हणसर स्थानीक मनशाक प्राधान्य मेळना ते म्हणसर हे वॅक्सिनेशन इज अ फार्स. गोंयांत फुडले 5 दीस पावस पडूंक शकता म्हण गोंयच्या वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. आयतार सोमार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत चडशे कडेन उटंगाराचो पावस पडटलो.
मंगळार बुधवारा पावसाचो नेट वाडूंक शकता म्हणूनय वेधशाळेन सांगला. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचे न्हय म्हण शिटकावणी. बेळगांवां शेनवारच्यान कडक लॉकडावन चालू जाला तो सोमारा सकाळीं सोंपतलो. दूध आनी वखदां सोडलीं जाल्यार सगळींच दुकानां बंद. भाजयेचो होलसेल मार्केटूय बंद. हाका लागून बेळगांवच्यान गोंयांत येवपी भाजी फळां आतां बद्द मंगळाराच पावतलीं. सोमारा होलसेल भाजी मार्केट बंद आसता. कर्नाटकान लॉकडावन 7 जून मेरेन वाडयला. पळयात बेळगांवच्यान खासा रिपोर्ट. आयज जो प्रशासनान सकाळी 6 वरांतावन सोमार 6 वरां मेरेन 48 तासाचो टोटल लॉकडावन जाहीर केल्लो आहा. त्या खातीर हांगाचे सगळे वेव्हार ठप्प आसात, सगळीं दुकानां बंद आसात आनी ह्या लॉकडावनाचो परिणाम म्हळ्यार आयज फक्त मेडिकल दुकानां सोडल्यार बाकी सगळे जे भाजी दुकानां आसात वो जे ग्रोसरी आसात वो किराणी दुकानां आसात ती सगळीं आयज बंद आसात. शेतकऱ्यांनी सुद्धा आयज सकाळी भाजी हाडली ना. होलसेल वेपाऱ्यांनी सुद्धा आपले वेव्हार सगळे बंद दवरले आनी ह्या पासत आयज गोंयांत खंयच्योय गाडयो गेल्यो नात. आयज तान सोमार मेरेन 2 दीस आनी सोमारा जो विकली ऑफ आसा होलसेल व्हेजिटेबल मार्केटाचो अशे 3 दीस भाजीचो पुरवठो गोंयांत जावचो ना. ह्या पासत गोंयांत आतां भाजी सरळ मंगळारा पावतली अशें वेपाऱ्यांनी सांगलां. घेवया कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मेळया. बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है. सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें. सांताक्रूज शेल्टर होमातले लैंगिक अत्याचार प्रकरणात शेल्टर होमाचो संचालक प्रिन्स एरॉन गोल्डनाक पणजे JMFC कोर्टान 3 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायल्या. शेल्टर होमातल्या अल्पवयीन चलयेचेर अत्याचार केला म्हण पणजे बायला पुलिसांनी प्रिन्स एरॉनाचेर आरोप दवरला. 3 सप्तकां फाटीं प्रकरण भायर सरले उपरांत प्रिन्स एरॉन गायब जाल्लो. पुलिसांनी मडगांवच्यान ताका उखल्लो. पीडित चलये वतीन कंप्लेंट करपी एमेदियो पिंटो आणि पणजे बायला पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण सांताक्रूज शेल्टर होमाचो संचालक प्रिन्स एरॉन गोल्डनान ते चलयेक खूप त्रास केला. तो अहैशीक मेसेजी धाडून सतायतालो. लैंगिक अत्याचार म्हूण पणजे बायला पुलिसांनी IPC आनी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सा खाला प्रिन्स एरॉना आड कागाळ नोंद केली. आपल्याक पुलीस धरतले म्हूण प्रिन्स एरॉन पुलिसांचो दोळो चुकोवन रावतालो. निमाणें ताका मडगांवां उखल्लो. पणजे JMFC कोर्टा मुखार उबो करतकीच कोर्टान ताका 3 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायली. तशेंच जतनाय म्हूण शेल्टर होमातल्या सगळ्या भुरग्यांची वेवस्था अपना घरांत केल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. नोकर भरतीचे नेम धड्यार मारून गरजे भायर चड स्टाफ भरपाचे प्रकरण गोवा डेअरीच्या तेन्नाचे संचालक मंडळ आनी आदलो MD नवसो सावंताक भुजले. 1,35,00,000 भरपाची नोटीस सहकार निबंधकाच्या ऑफिसांतल्यान आयल्या. 2012 ते 2017 मेरेनचे हे गैरवेव्हाराचे प्रकरण प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. त्या भायर मशिनां आनी खावडीच्या गैरकारभाराक प्रुडंटान लावन धरिल्ले.
2012 ते 2017 मजगती गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळान नोकर भरतीचे नेम धड्यार मारून गरजे परस चड नोकर भरती केल्ली. सुमार 33 पदांचेर अतिरिक्त भरती. हे नोकर भरतीक लागून गोवा डेअरीचे मोठे लुकसाण जाला म्हण सहकार निबंधकान डेअरीच्या तेन्नाचे संचालक मंडळ आणि आदलो MD नवसो सावंताक 1,35,00,000 भरपाची ही वसुलीची नोटीस धाडल्या. 15 दिसात पैसे फारीक करचे पडटले म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटान कितलो तेंपच गोवा डेअरीत चलिल्ली गैरकारभाराची प्रकरणां लावन धरिल्ली. संचालक मंडळापैकी कांय वांगड्यांनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करची म्हूण सहकार निबंधकाकडेन मागणी केल्ली. बीजेपी सरकार सामकेच असंवेदनशील. एके वटेन कोविड महामारीक लागून लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो, लोक बेरोजगार. तातूंत पेट्रोल डिझेलाचे प्रेस दिसपट्टे वाडतच आसात म्हण आम आदमी पार्टीची फुडारी प्रतिमा कुथीनोन इश्यू काढला. अरिश्टाच्या काळात गोंयचे हेल्थ मॅनेजमेंट सारकें ना. लोक पयशांक पातीशेर. तातूंत म्हारगाय. मुख्यमंत्र्यान पेट्रोल डिझेला वयलो वॅट देंवन लोकांक थाकाय दिवची म्हण प्रतिमा मागता. AAP party, Aam Aadmi Party, condemns the rising price of petrol in Goa today. 91 रुपीजाचे रेटीचेर आयज पेट्रोल इतले म्हारग जाल्ले आसा. म्हाका दिसना इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा 91 रुपीजाचेर टच जाला आनी हाजेर आमी निशेध करतात. वी कंडेम. इफ यू गो टू सी, इट इज द सेकंड वेव ऑफ COVID-19 पॅन्डेमीक गोईंग ऑन. एंड दीस COVID-19 पॅन्डेमीक हे आयज इतले जावपाक पावला हे ओनली बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ BJP सरकार. बॉर्डरी बंद करूं नात, तयारी कांय करूं ना, स्टॉक कांय दवरूं ना ऑक्सिजन सिलिंडर्सांचो म्हूण आयज लोकांक सफर जावन कितले तरी डेथ जाल्यात. आनी तितूंत आयज पेट्रोलाची रेट खंय तरी 91 रुपीज जाल्ली आसा. सो म्हाका विचारूंक जाय प्रमोद सावंता कडेन, अरे बाबा आयज गोंयांत पळोवपाक गेल्यार अरावंड 65 to 70% लोक गव्हर्मेंटाचे नात, प्रायवेट जॉबाचेर आसलेले. प्रायवेट जॉबार असलेल्या कारणान तांकां कोविडाक लागून जॉब गेल्ले आसात आनी 2 वर्सां फाटीं तेणी बायक्स घेतिल्ल्यो, गाडयो घेतिल्ल्यो EMIचेर लोनाचेर आनी तांकां खबर नाशिल्लें की हें पॅन्डेमीक येवपाचें आसा म्हूण. पूण हे पॅन्डेमिकान आयज सगळ्यांक काबार केल्लें आसा आनी इतलें खबर आसतना देखून BJP सरकार तुमी आयज पेट्रोलाचे दर 91 दवरिल्ले आसा. हांव विचारूंक सोदता प्रमोदाक, वाय आर यू बींग सो इनसेन्सिटीव, वाय आर यू ट्रायंग टू बी सो इरेस्पॉन्सिबल. अरे दिस इज द टायम टू वेट कार्ड, पेट्रोला वयलो वेट कार्ड आनी लोकांक पेट्रोल सबसिडीचेर दी. आयज तुवें खंय तरी पेट्रोल 50-60 रुपयान दिवपाक जाय. पेडण्या नितीन च्यारीच्या फामिलीक मोगोच्या प्रवीण आर्लेकाराची मदत. चक्रीवादळात ताच्या घरार झाड कोसळ्ळें. नितीन च्यारीकूय मातसो मार लागिल्लो. अरिश्टाच्या काळात प्रवीणान मदत दिली म्हण फामील उपकारी. सरकारानूय तांकां भरपाय दिवची म्हण प्रवीण मागता. संकट येयल्लें आसा म्हाज्या घरार. हें झाड पडलां, तेतून घोव म्हाजो मातसो डॅमेज जालो. सो तो वाचलो तो मोठो म्हणटा हांव, आनी तेतून म्हाका कोणाचो हेल्प ना. घोव म्हाजो सादो कसो, चेडो म्हाजो आहा 10 वर्साचो. सो म्हाका हेल्प कोणाचोच ना. आयज हे लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका मातशें कापेत घालून दिली. तेतून हांव घोव पडल्या बरो हांव ताका घेवन आजिलो GMCन गेलें. सो फाटल्यान कितें जालें म्हाका कांयच खबर ना. प्रवीण आर्लेकरान म्हाका थोडीशी मदत दिल्या. तेतून हांव कितें जाता तशें करता. सो बाकीची तुमी म्हाका हेल्प करचो. नितीन च्यारी तेज्या घराचेर आयज झाड पडून तेजे सगळे घर डॅमेज जाल्लें आसा आनी म्हाज्या कडसून ताका धाकटीशी भेट दिल्ली आसा हांवें म्हाज्या कडसून. ते तुमी सर्वे करून पळय त्यो फायली दवरच्यो न्हू. तेंच्यो फायली जाता तितले तुमी बेगीन रिलीज करून म्हाजें रिक्वेस्ट आसा CMाक तेणी जाता तितले बेगीन हिंकां हेल्प करचो. तांकां आतांच हेल्पाची गरज आसा. कित्याक कोरोना महामारीन हिंकां ते त्रास जाल्ले आसा, प्लस येदे व्हडले वादळ जाल्ले आसा. वादळानूय हिंकां त्रास जाल्ले आहा आनी तेंच्या कडेन आतां सद्या लोकां कडेन ऐपत ना, कसलेंच हें कामूय ना लोकां कडेन. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन इतलोच रिक्वेस्ट आहा म्हाजो की जाता तितलो बेगीन तांकां ते रिलीफ करचे पयशे फंड्स आनी तांकां जाता तितलो आतांच हेल्प दिवचो. राजीव गांधीच्या 30व्या पुण्यतिथी निमतान थियेचो काँग्रेस फुडारी उदय साळकारान लोकांक सुमार 2000 मास्क वाटले. लोकांनी कोविडाच्या महामारीत जतनाय घेवची, सोशल डिस्टन्सिंग पाळचे, कोविडाचे नेम पाळचे म्हण ताचो उलो. आमचो माजी पंतप्रधान राजीव गांधी
ह्याची 30वी डेथ एनिवर्सरी आणि त्याच्या निमतान आम्ही बारीकसो काँग्रेस मार्फत प्रयत्न केल्लो आसा एक मास्क वाटपाची. ह्या महामारीन सगळे लॉकडाऊन जाल्ले आसा, लोक बेकार जाल्ले आसा, लोकांकडे काम ना, धंदो कांय ना. त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटाक सांगता, तुमी आमच्या लोकांचे लक्ष घाला, थोडे कितें एक तांकां फुलाची पाकळी दियात बँकान थोडे पयशे घालून. आज मिटींग नासतना आमी प्रत्येकाच्या घरा वचून कार्यकर्त्यांक हे थोडे असा मास्क ते आमी दितले, तांकां सांगतले तुमी प्रत्येकाच्या घरात जे शेजारी आसात तांकां दिया. अशें आमी एक 2,000 मास्क हाडलेली आसा, ती तुमी आमचो बारीकसो हेल्प म्हणून दिया. आणि थोडे दुसरे म्हणजे तुमकां जे कितें अडचणी आसात त्यो आमच्या काँग्रेस पार्टीचो सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो आणि तुमची जी डिफिकल्टी आसा ती आमी काँग्रेस मार्फत सॉल्व करतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.